आयटी पार्क आणि इलेक्ट्रॉनिक सिटी हे दोनूय प्रकल्प फुडें व्हरपाक जाय। गोय सरकारान तयार केल्ली आयटी पॉलिसी पळोवन खुबश्यो कंपन्यो गोंयांत येवपाक विचार करतात। आतां मेरेन सरकारा कडेन 4 ते 5 प्रस्ताव एंकर युनिट घालता म्हण आयल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी दिल्या। भाजपा सरकारान सुरू केल्ले सायबर एज येवजणे खातीर गोंयचे विद्यार्थ्यांक संगणकाचो वापर करपाक सहज येता अशें तांणी म्हळां। IDX गोवा खातीर परवरेच्यान गौतम शिरोडकार। हे सगळे करता आसतना आमचे हांगासरले जे भुरगे जे टॅलंट पूल जो भायर गेला खंय अन्य ठिकाणी हांगा फॅसिलिटीज ना म्हणून खरें म्हणजे गोंय राज्यांत मनोहर पर्रीकराच्या काळात जी सायबर एज योजना सुरू केल्ली त्याचो बेनिफीट आमकां इतलो बरो जाला की गोंयचो सादारण प्रॅक्टिकली सगळे यूथ जे आसात युवक युवती ही कॉम्प्युटर लिटरेट आसात आनी डिजिटल क्षेत्रांत बरे इम्प्रूव जाल्ले आसात आनी त्यामुळे आयटी क्षेत्र हे उत्कृश्ट आसा आनी त्यामुळे आयटी पार्क आसात किंवा इलेक्ट्रॉनिक सिटी आसात ह्या दोनांची क्षमता जबरदस्त मोठी आसा। आमकां ते प्रोजेक्ट फुडें व्हरूंक जाय। हे सगळे करता आसतना स्टार्टअप्स इन्क्युबेशन सेंटर्स ह्यो गोष्टी आमी सायमल्टेनियसली फुडें व्हरतात। बऱ्यो बऱ्यो कंपनी फुडें आमची आयटी पॉलिसी विशेश करून आयटी पॉलिसी 15 to 20 पर्यंतची आयटी पॉलिसी आमी डिसेंबरांत हाडली। त्या आयटी पॉलिसींतल्योच ज्यो गजाली आसात ह्यो पळोवन खूब बऱ्यो बऱ्यो कंपनी ह्यो संपर्क करतात आनी सिरियसली येवपाचो गोव्यांत विचार करतात आनी दे आर इन कॉन्स्टंट टच।